26 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा पत्रादेवीचो हुतात्मा स्मृती स्मारक हाचे उक्तावण आमचे देशाचे डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंग करतले आनी त्या दिसा गोंयकारांक हो जो स्मारक आसा म्हाजे फुडल्यान ताचे उक्तावण जातले तांकां पळोवंक मेळटले आनी खुबशे आमच्या भुरग्यांक हे पळयतकूच कळटले की गोंयान सुद्दां एक जालियनवाला बाग असो एक स्मारक आसा जंय आमचे स्वातंत्र्य सैनीक कर्नल सिंग बेनीपाल ताजे असलो खुबशे जाणांनी सॅक्रिफायसीस केले आपलो जीव दिलो तेन्ना आमकां गोंयकारांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें पोर्चुगीज रुला कडल्यान. हो स्मारक 2025 हेजो रिनोवेशन गव्हर्मेंट ऑफ गोवान घेतलो आनी वॉर फुटिंगाचेर हे काम जालें आनी ते पळोवपाक जे आतां तेजें उक्तावण जावपाचें आहा तें पळोवपाक हांव सुरज नांद्रेकर आनी म्हजो कलीग बाब तन्मय पांगा म्हाज्या वांगडा हांगा आयला आनी तुमकां दाखोवन दितल्यार आमी की एक्चुली रिनोवेशन जालां कितें आनी कित्या खातीर हो गोंयाक इम्पॉर्टन्स. तर आमच्या बरोबर आसा डायरेक्टर आर्कायव्स बाब बालाजी शेणॉय. तांचे कडेन जाणून घेवया ह्या प्लेसीची हिस्ट्री, ह्या स्मारकाची हिस्ट्री आनी हो रिनोवेशन केन्ना स्टार्ट जालो. नमस्कार बालाजी बाब. नमस्कार. म्हाका पयलीं सांगा, ह्या आमी सगळेच जाणा पत्रादेवी स्मारक हुतात्मा स्मारक म्हणटा ते आमचे गोंयचे झुजेचे सुटका झुजेचे एक मोठे अशें स्मारक आनी पूण लोकांक खुबशे भुरग्यांक आयचे खबर ना एक्चुली हे स्मारकाचो व्हॅल्यू कितें आसा आनी हो तुमी जर तांकां सांगीत जाल्यार बरें. नमस्कार. 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा गोवा विमोचन सहाय्यक समिती हांच्यांनी ठरयलें की भारतभरच्या सगळ्या लोकांक एक उलो मारलो तांच्यांनी की भारत स्वतंत्र आसा पूण गोंय स्वतंत्र ना. गोंय हें पोर्तुगीज जुलमी सत्ते आड आशिल्लें देखूनच गोंयचें स्वातंत्र्य जावचें हें सगळ्यांक दिसतालें म्हणून तांच्यांनी एक सत्याग्रह करचो आनी 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस ठरयलो. आनी त्या दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या शिमा भागांतल्यान म्हणल्यार बांदा, तेरेखोल आनी पोळें, पत्रादेवी, कॅसल रॉक ह्या सगळ्या शिमा भागांतल्यान वेगवेगळे सत्याग्रहींचे बॅच गोंयान येवपा खातीर तयार जाले. बांदाच्यान जेन्ना एक सत्याग्रहीची तुकडी गोंयच्या शिमे भितर पत्रादेवी हांगसरल्यान भितर सरताली, ह्याच पत्रादेवी गांवांत जेन्ना पोर्तुगीज सैन्यांनी तांचेर गोळीबार केलो आनी तांकां सगळ्यांक हुतात्म्य स्विकारचे पडले. हातूंत कर्नल सिंग बनीपाल वो पंजाबांतल्यान आयिल्लो एक तरणाटो सहोदरा देवी राय हिका वाचयत आसतना हुतात्मा जालो. गोंयच्या सुटके खातीर हेर खूब जाणांनी आपलें बलिदान दिल्लें आसा. त्याच बलिदानाची गाथा सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या आयच्या पिळगेक आनी मुखारच्या पिळगेक कळची म्हणून हे पत्रादेवी जाग्याचेर हें स्मारक गोंय सरकारान उबारिल्लें आसा. ताजेंच हें सुशोभीकरण जावन हें आज हांगा स्मारक जें दिसता हांगा पंचविभुती ज्यो आमच्या स्वातंत्र्याच्या संग्रामा खातीर आमी याद जावची म्हणून ह्यो पंचविभुती हे ज्वालांचे प्रदर्शन आमी जे स्मारक रुपान केल्लें आसा. हे पंचविभुतींचे पंचप्राणान तांचो ह्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या यज्ञान तांची आहुती तांणी आपल्या प्राणाची दिली म्हणून तांची याद म्हणून हें हुतात्मा स्मारक गोंय सरकारान बांदलें. आमकां सांगशात तुमी एक्चुली हांगा रिनोवेशन हो 2016 जावपाचो आसलो पूण डिले जालो कित्याक कांय कारणां खातीर. हो आतां 2025 ताका खंय तरी वेग मेळ्ळो, एक मोमेंटम सगळो आनी ऑन वॉर फिटींग हो काम जाला. हे काम GSIDC जी गव्हर्मेंटाची एजन्सी आसा, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्यांनी आमचे मानादीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला हें एक वॉर फुटींग बेसिसाचेर जावचें आनी ह्या हुतात्मा जे आमचे जाल्ले आसात तांची याद फुडले पिळगेक जावची म्हणून हें एक वॉर फुटींग बेसिसाचेर काम करून हें तयार जाल्लें आसा. जाचेच लोकार्पण फाल्यां 26 तारखेक जावपाचें आसा. आमचे भारताचे केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंग जी हांगा येवपाचे आसा. सर आमकां सांगशात एक्झॅक्टली कितें म्हणून रिनोवेशन हे स्मारक एक्चुअली आमी जेन्ना पास जाता सावंतवाडी वता खुबदां पळयलें आमी पूण एक्झॅक्टली तुमी सांगू शकता की रिनोवेशन कितें कितें केलां लोकांक कळोंक बरें.
हे रिनोवेशन करता आसतना जे गोंयच्या स्वातंत्र्यान 74 हुतात्मे जाले तांची म्हायती हांगा सगळ्याक म्हळ्यार तांची नांवां लायिल्लीं आसा. तर म्युरल्स बीन पळयला आमी सगळे. म्युरल्स तीच गोंयच्या इतिहासाचे जे वेगवेगळे इतिहासीक म्हत्व आशिल्ले जे दीस आसात 15 ऑगस्ट 1955, 15 ऑगस्ट 1954, तशेंच 18 जून 1946 हे सगळे दिसाचे हांगा म्युरल्स करून तांची म्हायती लोकां मेरेन पावपा खातीर केल्ली. सर हे एक्सप्लेन करू शकता एक्चुअली एक्झॅक्टली ही इंडिया इज अ कंट्री, इंडियाचो मॅप आहा आनी फुडल्यान भारत माता. हाजो मेन उद्देश म्हणल्यार हा. गोंय स्वतंत्र जालें हय. आनी भारताचो एक भाग जालो. हय. म्हळ्यार आमी मेन लँड जी भारत आसा त्या हय. भारताचो भाग जालो आनी ताजीच याद म्हणून हे आमी भारत माता जे भारत माते कडेन आमी एसोसिएट जातात, सो ताजेच हे प्रतीक जावन हांगा भारत माता आनी भारताचो हो पूर्ण नकाशो हांगा दाखयला. माझो एक क्वेश्चन तसोच उरलो कारण थंय आमची येस परेड स्टार्ट जाली. ट्युरिजमा बद्दल हाव दीस विल बी बेनिफिशियल टू ट्युरिजम इन गोवा. गोंयचे जे आमी सदांच रूप सांगतात ते एक वेगळेच टुरिजम उलयतात. सो जेन्ना पेडणे भागाचे टुरिजमा बद्दल उलयतली, पेडणे हो भागान हे अशे तरेचे जे एक स्मारक बांदलां, हे स्मारक पळोवपा खातीर जायतो लोक येतलो आता. कारण हे इतलें सुंदर स्मारक जाल्लें आसा. खुबश्या जाणांचे नातेवाईकांची हांगा नांवां आसतलीं जांच्यांनी गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामान आपलें बलिदान दिल्लें आसा. सो ते लोक हांगा येवपाचे चड शक्यता आसा. ते येता आसतना स्कुलाचीं भुरगीं हांगा येतलीं. तशेंच टुरिजमा खातीरय बीन हांगा खुबशीं जाणां एक टुरिस्ट स्पॉट जावन हे एक हुतात्मा शौर्याची गाथा पळोवपा खातीर खूब जाण उमेदीन हांगा येवपाचे एक शक्यता आसा. जेन्ना हांव भितर सरलो एक्चुअली हांव पयलीं आयलां हांगा, पण जेन्ना हांव भितर सरलो म्हाका एक सेम एक फिलींग तशी येयली जशी आमी पंजाबाक जालियनवाला बाग बीन भितर सरता and then we see everything what कसो sacrifices केला, the bullet marks and all those things. Similar is the story of आमचे गोवा स्ट्रगल फॉर गोवा फ्रीडम. struggle. आणि हे जेन्ना हांगा आयला तेन्ना सेम अशे इज इट गोइंग टू बी प्रमोटेड ऑन द सेम लायन्स. गोंयचो इतिहास आसा तो खूब लोकांक सारको खबर ना. हा. आणि गोंयच्या इतिहासा बद्दल जेन्ना आमी आमचे कडेन जे पुरावे आसात गोंयचे आर्कायव्स डिपार्टमेंटान खुबशे अशे पुरावे मेळटात. ताजोच भाग म्हणून एक मिलिटरी ट्रिब्युनल फायल्स ज्यो पोर्तुगीज सरकाराच्या वेळार जे सुटकेसजारी जे आशिल्ले तांचेर जेन्ना खटले जाताले जाल्यार त्यो फायल्स आमचे कडेन आसात. तातूंत तांचेर जी यातना जाली ताजी गाथा सांगपी त्यो फायल्स आसात. तर जाता कितें की जेन्ना हे फायल्स आमी वाचतात, हे पळयतात आनी तो इतिहास खरो इतिहास जगा मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न करता, त्या टायमाचेर आमकां कळटा की गोंया कडेन बीन एक असो समृद्ध इतिहास आसा. तशेंच गोंयच्या लोकांनी आपल्या सुटके खातीर यातनाय भोगिल्ल्यो आसा. जशें आमी म्हणटात की जालियनवाला बाग जालें, तशें गोंयच्या इतिहासान 15 ऑगस्ट 1955 हो दिसूय बीन तितलोच म्हत्वाचो आसा, तितलोच यातनादायी आसा. कारण त्या दिसा गोंयच्या शिमेचेर वेगवेगळ्या भारतांतल्यान जे आयिल्ले लोक हुतात्मे जाले, हो इतिहास खूब जाणांक खबर ना. तर ताजीच म्हायती मेळची म्हणून ह्या जाग्याचेर 15 ऑगस्ट 1954 ह्या दिसा आल्फ्रेड अफॉन्सो, एन्थनी डिसोजा आनी मार्क फर्नांडीस ह्या तिगा जाणांनी गोंयचे गोंयकार असून तांच्यांनी भारताक दाखोवन दिलें की हय गोंयकारांक गरज आसा पोर्तुगीजांच्या आड आमकां स्वातंत्र्य मेळोवपाचें, पोर्तुगीज सत्ता आमकां नाका, आमकां भारताचो एक भाग जावपाक जाय, हे गोंयकारांनी दाखोवन दिलें. म्हणूनच 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा गोवा विमोचन सहाय्यक समिती सत्याग्रह करपा खातीर गोंयांत येता. तर हे असले बालाजी शेणॉय डायरेक्टर आर्कायव्स आणि ताणें आमकां म्हायती दिली ह्या स्मारकाची. ताणें एक्चुअली आमकां सांगून दिलें की गोंयान आमचो स्वताचो एक जालियनवाला बाग कसो एक स्मारक आसा जाका खूब इम्पॉर्टन्स आसा. आनी आमचे खूब खरेंच म्हणटा इफ अ जर्नलिस्ट लायक मी डज नॉट नो मच अबाउट दीस प्लेस हॅपनिंग, म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांकूय खुबशे जाणांक कळपाची गरज आसा, आमची हिस्ट्री कळपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.